39वे PSBB इंटर युनिट एथलेटीक मीट 2018-19 बांबोळे हांगा एथलेटीक ग्राउंडाचेर चलताले. ONGCची टीम वस्ताद थरली. The response was very nice. There were 7 teams here, and all the 7 teams had top athletes. And the best part this one was that all the athletes were neck to neck because सामने 2 महीने बाद competitions आने वाले हैं. So it was a very very close fight, and it was beautiful to watch as a spectator. And because ONGC और उसकी top management जो है वो बहुत support करते हैं sports को. And just like last 20 years, we won the championship again. I declare 39th PSBB Inter-Unit Athletics Meet 2018-19 formally closed. Thank you. ONGC आणि गोवा एथलेटिक असोसिएशनान संयुक्तपणान केल्ली ऑल इंडिया पेट्रोलियम मीट जी सक्सेसफूल मीट हा कित्याक कारण हांगा टॉप क्लास एथलीट्स म्हणजे ऑलिंपियन्स, एशियन गेम मेडलिस्ट, मागीर कॉमनवेल्थ पार्टिसिपंट्स येवन पार्टिसिपेट केल्या आणि बऱ्या पैकी रिस्पॉन्स आहा. आणि आमचें काम पळोवन इतले ते खूश जाल्ले की बाबा एन्स फोर सगळे ONGC इव्हेंट गोंयानूच करुया म्हणटा एथलेटिक्स जितले कन्सर्न इतले. आनी दे वॉन्ट दॅट एथलेटिक्स शूड कम अप इन गोवा ऑल्सो. थोडे फार कितें आमी एक्चुली हो शॉर्ट टर्मान एका म्हयन्या भितर आमी मीट ठरयली आनी केली. सो आमचे ONGC आयले आमचे कडेन म्हणपाक तुमी करा आनी एज पर AFI लोकल एसोसिएशन्स करचे पडटा मीट असली. सो आनी इवन नेक्स्ट इयर आय थिंक सो रेल्वेज आर प्लॅनिंग टू हॅव देअर इंटर रेल्वे मीट इन गोवा. सो होप ती मेळ्ळ्यार एक आमच्या ऑफिशलांक बऱ्या पैकी संदी मेळटली. आतांय संदी मेळ्ळा तांकां नॅशनल इव्हेंट तांकां ऑर्गनायज करून ऑफिशिएटिंग करूंक मेळ्ळा.